पर्वरे हांगसर फ्लायओव्हराचें काम बेगीनूच सुरू जावपाचें आसा। ताका लागून येरादारी खूब बदल जातले। ताका लागून लोकांक कांय प्रमाणात त्रास सोंसचे पडटले, तरी लोकांनी सहकार्य करचें म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी म्हळां। पर्वरे हांगसर 450 कोटी रुपया खर्च करून फ्लायओव्हर उबारपाचें आसा। ताका लागून पर्वरे भागांत निर्माण जावपी येरादारीचो ताण कमी जातलो। पुलाचें काम पुराय जावपाक कमीत कमी 1.5 ते 2 वर्सां अपेक्षीत आसा। ताका लागून पर्वरे भागांतल्या येरादारी वेवस्थेत बदल करतले। मुखेलमंत्र्यान म्हळां, पर्वरच्या फ्लायओव्हराच्या कामा खातीर सर्वे सुरू आसा। त्या प्रमाण ह्या म्हयन्याच्या सोंपत्यार पुलाच्या कामाक सुरवात करपाची अपेक्षा आसा। ताका लागून येरादारी मार्गांत बदल जातले। येरादारी वेवस्थापन आराखडोय तयार आसा। पर्वरे तशेंच साळगांव भागांतले रस्ते येरादारीच्या नदरेंतल्यान अदीक सक्षम करतले। येरादारी बदलाक लागून कांय जाणांक फेरीबोटीचोय वापर करचो पडटलो। जाल्यार जड वाहनांची येरादारी फोंडे मडगांव अशे दक्षिण गोंयांत वचपी येरादारी बांदे दोडामार्ग अस्नोड्या मार्गांत वळयतले। हाका लागून लोकांक कळ सोंसची पडटली। मात लोकांनी सहकार्य करचें म्हण मुखेलमंत्र्याचो गोंयकारांक उलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।